आयच्या नियाळ माळांत तुमकां मोगाचो आनी कृपेचो येवकार. आयचें पयलें वाचप जाणबाईच्या पुस्तका वेलें 2 बायगन पावलून तेसोलिनिकारांक बरयल्लें 2 चिटिलें आनीक लुकाचें शुभ वर्तमान. आयज ह्या घराक दारोण आयलें. आमी मनशांक फटोवीत, पूण जेजू आमची सगल्यांची काळजां पारखिता. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजूच्या बराबर पुष्कळ लोक वेगवेगळ्या मनान हाजीर आसलो. जायत पुण्टांतलो जाकेव जो जेजूक पळोवंक रुमडाच्या झाडार चडलोलो, तो आपलें जिवीत बदलूंक तयार आसा तें पळोवन जेजू ताका झाडावेलो देवूंक हुकूम दिता आनी ताच्या घराक भेट दिता. दुसरे ते पातक्यागेर गेला म्हूण गुणगुणतालेत, पूण तांची तो परवा करिना, कित्याक तो सांडलेल्यांक सोडूंक आयला म्हूण परगट करता. ह्या शुभ वर्तमानांतली गुडणी आमकां एक खात्री करता. जो कोण जेजूक आशेता ताका जेजू मेळटा. जो कोण जेजू आपल्या काळजांत येवकार दिता ताच्या जिवितांत बदल जावंकूच जाय. आमचें केदेंय व्हडलें पातकी जिवीत जावं जेजू आमकां भोगसूंक तयार आसा. बेचीक पुताची वोपार सांगून ताणें आमकां बापाची वळख दिल्या. तो आमकां राखून आसा. आयज आमकां जेजूचो उलो येयात आनी सोडवून जोडून घेयात. जर देवाचें उतर आमी आयकलां जायत जाल्यार आमची काळजां दारून करची न्हय. देवा आमच्या बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाची कुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनीक वाट. आमेन. आमच्या बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करो आनी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव.